मॉर्निंग. आज आम चोयलां की लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आख्खें गोंय भर कंटिन्युअसली देर हैज बीन फेलियर आफ्टर फेलियर. And we have seen gang wars happening all over Goa. We have seen drug issues happening. Ata for the last 1 month, Colva Police Station seems to be busy doing nothing. कित्याक एक म्हयनो जालो 2 चोरयो जाल्यो. 2 चोरयो जाल म्हणटरी आत इन द लास्ट 1 week there has been continuous 4 robberies. 27th robbery, 28th robbery, 29th robbery, and the pattern of the robbery is such की घर जी बंद आहाय, जी कोण यूके आहाय, जी कोण भायर आहाय, जी कोण वेलंकनी गेलो आहाय, आता साहेबणी न्हंयेन चलताय थिंग गेलोय, ती घर मोडलाय आणि तो पॅटर्न एकू भाशेचो घर बंद आहाय तेंक मोडलाय आणि कातरोन मोडलाय. सो हे अशें करून रॉबरी जेन्ना कॉमेस जाता तेन्ना म्हाका दिसता पुलीस हॅज टू एक्ट प्रॉम्प्टली. फर्स्ट रॉबरी जेन्ना रिपोर्ट जाली जोरी तोरी फर्स्ट वॉर्ड आणि सेकंड वॉर्डा पेट्रोलिंग जावपाक सारकें लागलोले जाल्यार म्हाका दिसता हे सेकंड, थर्ड, फोर्थ आणि फिफ्थ आणि सिक्स्थ रॉबरी जावपा न्हू. सो आय थिंक the SP of South and the Colva PI needs to pay high attention. तुम जोरी तोरी हे find out कोण आहे in the next 48 hours what is happening. I think otherwise it is time to replace you all. तुमक रिप्लेस करपाक गरज आहा. तुमको जोरी तोरी हे सॉर्ट आउट जायना जाल्यार रिप्लेस करपाक गरज आहा. तुम एक्टिविस्टां हाडल्यार रावपा बरे आहाय तुमी. हुंय तुमकां जाय थिंगा तुम कोताय, जाय थिंग करपाक गरज आहा थिंग कोनाय तुमी, नाक थिंग कोताय. सो दिस इज द होल प्रॉब्लम. I think today Colva Police Station is coming under the radar for all these nonsense that is happening. And why is the question mark? Is it the responsibility of the SP to ensure that the PI of the Colva is doing his job or no? If he is not doing his job, what we should do? I think हेजेर नियाळ करपाची गरज आहा. We want quick action. We want action in the next 48 hours and continuous patrolling in the entire Colva area. Continuous patrolling जावपा जाय. त्या भुरग्यांचे सीसीटीव्ही कॅमेराचे जे इन्फॉर्मेशन तुमकां मेळ्ळा त्यो मोटरसायकल ट्रॅक जावपा जाय आणि तांकां धरपा जाय. आणि ना जाल्यार म्हाका दिसता द डीजीपी हॅज टू गिव एन आन्सर वाय युअर डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू टेक एक्शन. वाय द डिपार्टमेंट इज टेकिंग 1 month टू कॅच पीपल and why do people have to suffer like this and come to MLA's office when law and order situation is not happening? Am I the Home Minister of Goa? Am I the Home Minister of Benaulim? ना, हे तुमको जायना काम, तुमको काम जायना म्हणून आज लोक आमचे बरे पावता. आणि म्हाका दिसता ताबडतोब एक्शन घेवपाची गरज आहा. अदरवायज वी हॅव टू मेक अ प्लॅन अँड वी विल ऑल गो अँड घेराव द कोलवा पुलिस स्टेशन. जोरी तोरी कोलवा पुलिस स्टेशन इन द नेक्स्ट 48 hours जायना. ऑन मंडे वी विल गो विथ द पीपल ऑफ कोलवा टू द कोलवा पुलिस स्टेशन अँड वी आर गोइंग टू गिव अ वॉर्निंग टू द कोलवा PI फॉर नॉट डुईंग हिज जॉब करेक्टली. हांव सेवरीन फर्नांडीस, पोस्ट वॉर्ड कोलवा. हांव बोरना म्हणून बॉम्बे गेलोलो पांयां दोतोरा दाखोवपाक आनी 8 तारखे हांव पोतून येयल्या. म्हगे आख्खें घर चोला. 2 तारखे हांव येयलोलो दुबयचो आनी 4 तारखे हांव बॉम्बे गेलोलो. 8 तारखे पोतून येयल्या. आख्खें घर मुगेलें सगळीं लॉकां गेटी आख्खें काबोर्डां देरां सगळीं मोड आख्खें चोवन वयलें मुगेलें. जायत लुकसाण केलें म्हाका आनी करपाकूय जायत म्हाका लुकसाण हें जालें. लॉस जालो जायतो. मुगे जायत चोवन वयलें तेणी. आनी पुलिसांक आमी कंप्लेन केला. पुलीस स्कॉट फॉरेन्सीक लॅब सगळ्यांक घेवन येयलें. कांय जालो ना अजून. सगळें मुगे आज चोवन वयलां आनी कांय अजून एक्शन घेयलो ना. कित्याक जायत चोरी जायत आहाय आमकां तेजे फाटल्यान. कितले चोरी जाली तेका लागून आमी MLA उलयले आनी आमी सांगलें कंप्लेन केला की ते एक्शन घे पुलिसांची. हांव जॉन वाज, सेकंड वॉर्ड कोलवा. 8:30 आमगे भावागे भायल्यान गेल्लो चोवपाक. घरा कडेन चोयल्यार तेगे देर ओपन आहा, पिकास आहा भायल्यान. घर ओपन आहा, पिकासान फोडा म्हळ्यार हांवें म्हळ्यार पुलिसाक कंप्लेन करुया. पुलिसाक घेवन येयलो. पुलीस स्टेशन वचोन घेवन येयलो आनी मागीर तेका दाखयलें सगळें आख्खें उंच सगळें. तेगे भितर बेडरुमांतल्यान डोर हें केला आख्खें फोडयलां. तेंकां कांय दवरना, मॅस केला सारकें. आनी मागीर पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केलें. मागीर रिटर्न कंप्लेन केलें आनी बरयलें. कांय वयलें ना पूण सगळें आख्खें हें केलें देर मोडलें. मागीर म्हाका सायन्स आहा मागीर ते म्हणटा टायप कोन्न हाडी म्हणून एप्लिकेशन. FIR करून गेल्यार ते म्हणटा तुका अटेंड करूंक पडटलो कोर्ट. FIR आनी डॉस कोर्ट हें करूंक गेल्यार. सो हांव हिंगा आसना, हांव बोडीचे आसता. सो म्हाका मातशें इन्क्वायरी करपाक इन्सिडेंटाची.
My name is Severin Fernandes. I am a resident of Colva, First Ward. Well, the law and order is completely devastated. Nothing is happening in Colva that is really good. I don't know whether it is law and whether it is order. There has been robberies for the last 1 month, 4-5 robberies. The mode of the robbery is the same everywhere. Now, these things are happening and it is brought to the notice of the police. The police is supposed to safeguard the citizen, but nothing seems to happen. Just some inquiry, just a visit, and everything is over. No action has been taken place. Nothing, nobody has been booked. I can't understand what it is. I really don't know what is really happening. But this can happen to anybody. Today they are only breaking the doors and robbing things. But tomorrow they can even attack persons. And who's going to be responsible for this? If the police doesn't take an action, if the government doesn't take an action, what is going to happen? Our life is at stake. We are citizens and we demand an inquiry. We demand also safety, and this is what really we want. Hi, good morning. I'm Remki Fernandes from First Ward Colva. Today we have come together as a unity, as there has been cases in our locality of theft that have been going for a couple of days, and we just want security for ourselves and our neighborhood in a special way. And I would also like to highlight that there has been very limited patrolling that has been going on in our locality. Previously there was a robbery at Severin's house, and we requested the police, asking them for patrolling, and they said they had limited resources that don't suffice for continuous patrolling in and around locality. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.